35,000 कोटींचो खण घोटाळा हो फकत प्रचार. काँग्रेस म्हणता अजून जावंक ना वसुली. नेत्रावळीच्या सरपंच उपसरपंचावेली कारवाय राजकीय सूडबुद्धी. काँग्रेसीन केला आरोप. बेकायदेशीर पावलां उबारिल्ल्यान पंचायत संचालकान केल्ली अपात्रतेची कारवाय. नुवेच्या घरात 6 लाखांची चोरी. भांगराची वस्ती आणि रोख वेली उबारून. बुधवारची घडणूक. अनुच्या कार्निवालाक 2 मार्चाच्यान पणजे सुरवात. उपरांत मडगांव, वास्को, फोंड्या, कुडचड्या, मोर्जे आणि शिरोड्या जातल्यो मिरवणुको. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. MB शाहान गोंयच्या खण घोटाळ्याचेर अहवाल तयार केल्लो. हो अहवाल उक्ताडार आयल्या उपरांत तेन्नाचो सत्ताधारी पक्ष काँग्रेस सामकोच भियेल्लो. पूण आतां मात काँग्रेसीन आक्रमक रूप धारण केला. कित्याक तर शाह आयोगान तयार केल्ल्या अहवालांत काय चुकीच्या मुद्द्यांचो आस्पाव आसा अशें आतांच्या सरकाराचें म्हणणें. शाह आयोगान तयार केल्लो अहवाल लोकां खातीर उक्तो जाल्लो तेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो. पर्रीकारान तयार केल्ले वातावरण आनी शाह आयोगाच्या अहवालाचेर दिगंबर कामतीन भाश्य केले. पर्रीकार तेन्ना सरकाराच्या विरोधात आशिल्लो. सगळ्यांत चड सफर हांव जाला. तुमी मान्य करतले म्हाका कितले त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाला. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट पळय आहा, हो रिपोर्ट जर तुम्ही वाचून पळयत जाल्यार शाह कमिशनान सकयल एक लायन घाल्या. ऑल दीज फिगर्स आर प्रोविजनल, दे हॅव टू बी व्हेरीफायड. ही लायन सकयल आहा. हातूंत भितर सगळें येतालें. म्हणजे हो स्टेटमेंट पयलीं 35,000 बी म्हणजे पयलीं तें जर सारकें व्हेरीफाय केल्लें जाल्यारच कदाचित तें लक्षांत येता आशिल्लें की तांणी जो स्टेटमेंट केला ताका कांय अर्थ ना. आतां ते म्हणटा की GPS सर्वे करतकीर देन दे रियलायज दॅट इट हॅज नॉट नो मिनींग. सो दॅट इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी असो तांचो रिप्लाय आहा. इलेक्शनाच्या टायमार जो प्रोपागंडा जातालो तेन्ना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट थोड्या लोकांनी वाचून पळयलो आसलो, थोड्यांक खबर सुद्दां आसना तो भितर कितें आसा. सो फिगर्स कशी ड्रॉ केली शाह कमिशनान तातूंतच शाह कमिशन सकयल म्हणटा दीज आर ऑल प्रोविजनल, दीज रिक्वायर्स टू बी व्हेरीफायड. दॅट मीन्स दीस फिगर दोज फिगर्स हॅड नो मिनींग अनलेस दे आर प्रॉपरली व्हेरीफायड बाय युजींग ऑल द डिवायसीस. आणि डिवायसीस यूज करून तांणी जेन्ना पळय ते व्हेरीफाय जाले तेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें आसलें की हें कांय ना म्हणून, अर्थच ना. एरिया मायज पळय कोणें एन्क्रोच केल्या दॅट एरिया इज मिनिमम अशें म्हणून तेच सांगतात, एडमीट करतात. ना पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळय आहा तेन्नाय हांवें सांगिल्लें पब्लीक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड. दीस पर्टिक्युलर रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड इन द हावस. आनी पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळय आहा तो टेबल केले शिवाय, एडॉप्टेड केले शिवाय दॅट रिपोर्ट हॅज नो लिगल सेंटिटी. एनी हांव आतां हांवूय पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सायन्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स. म्हाका दिसता दीस रिपोर्ट वेन इट वॉज हँडेड ओवर टू द स्पीकर सॉ दॅट 4 ऑफ द मेंबर्सांनी सायनूच करूं नाशिल्लो तो. दे रिफ्यूज टू सायन अँड दॅट इज वाय इट वॉज नेवर टेबल्ड इन द हावस अँड इट वॉज नेवर एडॉप्टेड. त्या वेळार जाल्ले विधानसभेचे वेंचणुके पयलीं खण घोटाळ्याचेर तयार केल्ल्या वातावरणाचेर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. 2011 साकून गोंयान एक वेगळे तरेचें वातावरण मायनींग बद्दल मायनिंगांत भितर 35,000 कोटीचे स्कॅन्डल जावं 35,000 रुपया रिकवरी अशी वेगळी वेगळी तेजी नांवां दिल्ली गेली. लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकर हाणें ही फिगर्स हाडपाचे वेगळे वेगळे तरेचे प्रयत्न केले. ज्यो 2 गजाली आजुनूय कोणाकूच दिसली ना, म्हणजे आजुनूय त्यो इनविजिबल आसा. पूण एक इल्युजन क्रिएट जालें गोंयभर आनी देशभर की 35,000 कोटीचें एक येदो व्हडलें भांडवल जालें. गोंयकाराच्या प्रत्येक तोंडार ते 35,000 कोटी आयले कारण प्रत्येक पत्रकार तें छापतालो. पूण जेन्ना 35,000 कोटी बद्दल रिकवरी कांयच जायना, ती फिगर बरोबरच चेंज जातात. म्हणजे अशी तरेची तुमी फटिंगपणां फक्त मतांचेर राजकारणां केली आणि फक्त मतांचेर राजकारणां करून तुम्ही गोंयची एक इकॉनॉमी मायनिंग इंडस्ट्री तुम्ही काबार केली. त्या हेजेर तुम्ही शाह रिपोर्ट उण करतात.
परत थंय तुमी परत सगळो म्हणजे इलेक्शन जिखपाक लोकांक कन्फ्युजन करपाक लोकांचें नांव पेड्यार करप पार्टीचें नांव पेड्यार करप पूण खंय तरी तेजेर एक अकावंटेबिलिटी मनशा कडेन आसता जो मनीस तो रेज करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. MMDR कायद्यात बदल करपा खातीर पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो निमंत्रक पुती गांवकारान थळाव्या खासदारांक जबाबदार धरला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची दुरुस्ती विधेयकाक कांयच हरकत ना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. खणपेडेस्तांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन बसका जाल्ली. हे बसकेंत MMDR कायद्यांतले दुरुस्तीचें म्हत्व तांणी प्रधानमंत्र्याक पटोवन दिल्लें अशें पुती गांवकारान 26 फेब्रुवारीच्या बंदा उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. कायद्यांत दुरुस्ती जावं येता. मंत्रिमंडळाचे बसकेंतूय हे विशीं चर्चा जाल्ली पूण खासदारांकूच हे विशीं कांयच पडून गेल्लें ना अशें ताचें म्हणणें. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर कन्विन्स जाता की बाबा हे खरेंच एमेंडमेंटाचो इश्यू जेन्ना हांवें ताका एक्सप्लेन केलो तो कन्विन्स जाता आनी तो ते राती कॅबिनेट मिटींग घेता. आतां एकदां प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेट मिटींग घेवन फुडल्यो प्रोसेस करपाच्यो आसा त्यो खासदारांनी फॉलोअप करपाक जाय. पुती गांवकार वचून फॉलोअप करूं शकना प्रायम मिनिस्टरा कडेन. वो एक्चुअली खासदारांनी एकदां तुमकां वे आवट दिली सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें तेका सुद्दां आमी कन्विन्स केलो आनी फुडें जर तुमी फॉलोअप करूं शकना यू आर नॉट फीट फॉर एज MP. एका दिसाच्या बंदात वांटो घेतिल्ले सगळे पसरकार आनी हेर आस्थापनांचे पुती गांवकारान उपकार मानले. ह्या बंदा वेळार खणपिडेस्तांनी होंडा वाठारांत 2 मोटरसायकली लासपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप मात ताणें भायर आयलो. एक तर काल 100% बंद मायनिंग बेल्टान आमी सगळ्यांनी पळयलें. त्या सगळ्या लोकांक शॉपकिपर बाकीचे ज्या ज्या लोकांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा त्या सगळ्या लोकांक आमकां थँक्स दिवपाकच आशिल्लें तुमच्या माध्यमांतल्यान. त्याच बरोबर प्रेसाकय थँक्स दिवपाक जाय आशिल्लें आनी काही एक गोश्टीचें क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें. एक काल अशें लक्षांत येयलें की होंडा काल गाडी जाळ्ळी अशें म्हणून आज 1-2 पेपरांनी येता. आमी निशेधूय करतात कित्याक फॉल्स करून आमकां बदनाम करचें न्ही कोण. आमचे जे मुवमेंट चल्लेली आसा ती जवळ जवळ 3 लाख लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसा. तो पोटाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर शांतते मार्गान आमचो मुवमेंट आमी चलयता. गेले 1 वर्सभर म्हणजे सादारणपणे एप्रिलाच्यान आमी हो स्थापना केल्या नंतर खंयच आमी कोणाक एकय आमची केस ना कसली किंवा कोणाकय आमी दाम धडाकी केल्या आनी कितें केलां असलें केन्नाच आमचें ना आनी आमी करूंकय ना कारण आमकां जें जाय हें कायद्यान जाय. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. काँग्रेसीचो गोंय मुखेली चेल्ला कुमारान केल्ल्या आरोपाचो भाजपान निशेध केला. पुलवामा हल्लो हें भाजपाचें कटकारस्थान आसूं येता अशें चेल्ला कुमारान म्हणिल्लें. सैनिकांच्या गाडयांच्या ताफ्याचेर हल्लो करतल्या आत्मघातकी हल्लेखोराचो फोटो मिडियांत कित्याक दाखोवंक ना असो प्रश्नय तांणी ह्या वेळार उपस्थित केल्लो. काँग्रेसीचो गोंय मुखेली डॉक्टर चेल्लाकुमारान केल्ले विधान हे षडयंत्र आसूं येता अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा. आज काँग्रेसचो राष्ट्रीय सेक्रेटरी आनी गोंयचो इन्चार्ज बाब चेल्ला कुमार हेणे आज आपली एक जसो मनीस तकलेन सुटलो की उलयता तो पुलवामान जो हल्लो केलो तेजेर तेणें भारतीय जनता पक्षाचें कारस्थान म्हटलां आनी इलेक्शना लागून आमचे प्रधानमंत्री आनी मोदीजी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खंयच्याय थरार वचपाक शकता असो तेंच्यांनी उल्लेख केला. हेचो आमी भारतीय जनता पक्ष निशेध करता आनी हांव मागणी करता राहुल गांधी कडेन ते कापासतात आसल्यार तेणें चेल्ला कुमाराक खरो देशभक्त आसत जाल्यार राष्ट्रीय कार्यकारिणींतल्यान आनी सचिव पदांतल्यान काडून उरता. पुलवामा दहशतवादी हल्लो हो भाजपाचें कटकारस्थान आसूं येता अशें विधान काँग्रेसीचो गोंय मुखेली डॉक्टर ए चेल्लाकुमारान केल्लें. Someone has come out very clearly that it is that Gothra incident is done, manipulated and orchestrated by the BJP. So if it is so, why not this Pulwama incident also? They have identified all the Jawans' bodies. Where is the terrorist body? Till now they could not able to show to the people. So he
not a public representative. He is not a public leader. He is a theatrist. पत्रकार परिषदे उपरांत भाजपाच्या वावुरप्यांनी काँग्रेस हाऊसाचेर मोर्चा व्हेलो. डॉक्टर चेल्ला कुमाराची प्रतिमा घेवन ताचे आड घोषणा दिल्यो. पुलिशेन कायदो आनी व्यवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्ही हाची जतनाय घेतिल्ली. उपरांत पुलिशे कडेन हुज्जत घालपी एका वावुरप्याक पुलिशेन जाग्यार हाडलो. सिद्धार्थ कुंकळेकारान पुलिशे कडेन उलोवन ताका सोडयलो. उपरांत भाजपाच्या वावुरप्यांनी चेल्ला कुमाराची प्रतिमा लासली. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नेत्रावळीच्या सरपंच आणि उपसरपंचाक पंचायत संचालकान अपात्र थारायत पदावेल्यान देंवयल्यात. हे अपात्रतेचे कृती फाटल्यान राजकी सूडबुद्धी आशिल्ल्याचो काँग्रेसीन आरोप केला. शिवसेनेची म्हणयारी राखी नायकान नेत्रावळीची सरपंच रजनी गांवकार आणि उपसरपंच अभिजित देसाय आड पंचायत कोर्टात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. ही याचिका विचारात घेत पंचायत संचालक राजन सातार्डेकरान ह्या दोघांकूय अपात्र थारायल्ले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो चलो अभिजित पर्रीकराच्या प्रकल्पाआड पंचायतीन उच्च न्यायालयात धांव मारल्या. ताका लागून पंचायत वांगड्यांची मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान छळणूक जाता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. पळयात तो कितें म्हणटा तो. 2017 थंय एकल्याक कोणाक मलेरिया जाली. जंय चीफ मिनिस्टराच्या चल्याचो एक प्रोजेक्ट चल्ला नेत्रावळी. त्या प्रोजेक्टाक पंचायतीक लोकल आमदार लोकल ऑथॉरिटी कोणाक एंट्री ना. तो सगळो बंद करून तो प्रोजेक्ट चालू आसा. तेजेर कंप्लीट वायलेशन आसा. फॉरेस्टाचें वायलेशन आसा. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें वायलेशन आसा जे आमी एक्सपोज केला. आनी जंय कंप्लेनंट ह्या पंचायतीचे मेंबर आसा तांकां पळोवपाक एक जबाबदार नागरीक आनी पंचायतीचे वांगडी मनीसपण दाखोवपाक ते भितर गेले. त्या बरोबर चीफ मिनिस्टराचें ऑफिस ओवर एक्टीव जालें. तांकां दिसलें की पंचायत थंय कितें तरी तेंगेलें कितें इल्लिगल कितें काम चालू आसा, इल्लिगलिटीज भितर चलता त्यो एक्सपोज करपा आयल्या. आनी तेंचे फाटल्यान एंटायर गव्हर्नमेंट मशिनरी त्या दिसाच्यान लागली. पंचायत कोर्टात कितल्योश्योच केशी पडून आसतना आमचेच केशीचो निकाल बेगीन कसो कितें लागता अशें अपात्र उपसरपंच अभिजित देसाय विचारता. ताच्या प्रकल्पाक परवाने दिवचे हे खातीर पर्रीकराचो चलो तांचे कडेन आयिल्लो अशें ताचें म्हणणें. का जो निर्णय डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आणि जो दिला तो आम्ही निषेध करता. आणि जो ज्या गडबडीक आणि जो फास्ट ट्रॅक करून तेमचो रिजल्ट आमचे केस चलिल्ले आसा तो रिजल्ट आमकां एक्सेप्ट ना. तेजें कारण म्हणल्यार वर्षांनी फाटल्यो कितल्यो केसी आसतल्यो 4-5 वर्साच्यो तेचे अजून तेमी ऑर्डर अजून दिवना. ऑर्डर त्या केसीच्यो आमकां प्रपोजल आयिल्ले आमचे तेजे फायदो क्लियर कर सगळें सेटल करता. आमकां तेंच्यो ज्यो हायड अवे रिसॉर्ट आहा पळय त्यो फायदो क्लियर करता. तेंचे पयर 12चें लायसन आमी रिजेक्ट केला. रिसॉर्ट स्पेशल रिजेक्ट करता. तेणें परत मागीर ट्रेड लायसन तें रिजेक्ट केला. कित्याक लोकांक ते त्रास जाता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. हांव काँग्रेस टिमींतलो 13वो खेळगडो, 12वो पासून न्हय हें सांगता गोंयचो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार. लोकसभेच्या उमेदवारा मदीं तुजें नांव घेतात तें कितलें खरें अशें विचारल्यार प्रश्नाक खोंट मारून ताणें ही जाप दिली. संरक्षण मंत्री आशिल्लो मनोहर पर्रीकार परत गोंया येवन मुख्यमंत्री जालो तेन्ना पणजे मतदारसंघात ऑगस्ट 2017 वर्सा पोटवेंचणूक जाल्ली. तेन्ना ऐन वेळार गिरीशाक उबो केल्लो. तरीकय ताणें पर्रीकारा सारक्या खडेगाड फुडाऱ्या आड रावन 33% मतां काडिल्ली. आतां लोकसभा वेंचणुके खातीरय दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हणून गिरीशाचें नांव मुखार येवपाक लागला. पूण तो कितें म्हणटा तें पळयात. हांवें म्हाकाच काँग्रेस पक्षाक समर्पीत केल्लो आसा. सो हांव 12वो सुद्दां न्ही, हांव 13वो प्लेयर म्हणून धरता. कित्याक जे 11 प्लेयर ऑलरेडी फिल्डार आसतात तितूंतल्यान कितें जालें जाल्यार 12वे प्लेयर हांवें करता. हांव 12वो सुद्दां म्हणना, हांव 13वो प्लेयर म्हणटा.
सो जेन्ना गरज पडटली तेन्ना म्हागेलें काम लायक मिशनरीक कांय हें नासता, तेगेले बॅग सदांच रेडी आसता, ताका एक मिशनाचेर काम धाडटात तें काम करपाक, तें काम तो वचोन ते पूर्ण करतात. सो हांव त्या भशेन काँग्रेस पक्ष जंय म्हाका वापरपाक सोदता थंय काँग्रेस पक्षान म्हाका सांगपाचें तें काम वचून हांव करतलो. जर काँग्रेस पक्षान तुका सांगलें की इलेक्शन तूं लढय म्हणून जाल्यार आमी कांय मागोन हें करप ना, आमकां अमकेंच काम दी म्हणून ना, काम जें दिता तें वचून करप. आनी मागीर काम सद्या म्हाका दिल्लें आसता काँग्रेस पक्ष संघटीत करपाचो, ते काँग्रेस पक्षाक मुखार व्हरपाचो आनी लोकांचें कितें सांगता आयकपाचें, हें सद्या म्हाजें काम चालू आसा. हांवें जर तकलेन घातलें की म्हाका हांगा लढपाक जाय, म्हाका थंय लढपाक जाय, त्या हितून घालना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गिरीच्या अग्नीचो वाड्यावेल्या शेतात जाल्ल्या रस्त्याच्या बांदकामाक गिरीचे ग्रामसभेन विरोध केल्लो. ह्या रस्त्याचे बांदकाम पुराय जावन बुधवारा ताचे उक्तावणय जाले. पळयात कितें आसा हो वाद तो. गिरीच्या अग्निवाडो वाठारांतल्या शेतात पंचायतीन रस्तो बांदला. थळाव्या लोकांचे म्हणणे प्रमाण हो रस्तो बेकायदेशीर, पूण बुधवारा पंचायतीन ताचे उक्तावणय केलें. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान ह्या उक्तावणाचें स्पश्टीकरण दिलां. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक पंचायतीचे अधिकारी आनी थळाव्यांनी हजेरी लायिल्ली. पळयात. I was looking at that bite on the TV of the Gram Sabha. At Titu, it was projected as if this road was not required and we encroached somebody's fields. And it was presented in such a manner that there is already an excess, a very good wide excess. But how my personal experience was that when I came here for a function, eka function la naw ilo hanga sir. Because of one vehicle on the road, I had to wait for hours. And from the other side, म्हाका दुसऱ्या वाटेच्यान vehicles काडच्यो पडल्यो and reverse करीत हांव फाटल्यान गेलो. If you go on the road which was quoted that day that there is a excess, which there are two excesses, there is only one excess, very narrow excess, even one vehicle cannot pass by. तेका एक तो बरो ड्रायव्हर जाय तेच्यान गाडी काडपाक. And this was a necessity projected as if हांगासर कितें तरी हांगासर अन्याय जाता लोकांचेर, हांगासर शेतां पुरयल्ली वयता, हांगासर some things have been done against the people's will, against the residents, आणि एक आमी त्रास करता लोकांक असो एक प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पण नाव लुकिंग एट द गॅदरिंग हियर, people from the residents of this ward and the next ward, हो रस्तो जितल्या जाणांक फायदो जातलो ते सगळे आयज लोक हांगासर आमच्या मदीं आयज हांगासर दिसता. गिरवाडेकारांक सगळ्यांक खबर आहा की ह्या रस्तो कितल्या गरज आसलो पळय तो. पण आउटसायड गिरी दे आर ट्रायंग टू प्रोजेक्ट की आमी फोर्सिबली लोकांच्या बाटांनी लोकांच्या हितून रस्ते करतात म्हणून. वेरेज वी आर फॉलोईंग द लॉ, वी आर लॉ abiding by the law, and this particular road is done with proper tendering, with proper government procedures, by obtaining NOCs from the concerned authorities, and also was or rasta was acquired by WRD. गिरीच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. मडगांव पुलीस स्टेशनात स्क्रॅपाच्या गाडयांनी सगळो जागो आडायला. ताका लागून तालाव फारीक करूंक येवप्यांची भोव अडचण जावंक लागल्या. ही वाहनां थंयच्यान काडून दुसरी कडेन व्हरची अशी मागणी लोक करतात. पुलीस मुख्यालया मुखारच वाहनां पार्क करून दवरिल्ल्यान येरादारेकय आडमेळी येतात. पळयात गोवा 365 ची खाशेली स्टोरी. मडगांव पुलीस स्टेशना मुखावेली मेकळी सुवात स्क्रॅपाच्या वाहनांनी भरून उडयल्या. पुलिसांनी दिल्ले तालाव फारीक करपाक दिसपट्टे शेकड्यांनी लोक हांगा येतात. त्या वेळार तांकां तांची वाहनां पार्क करून दवरपाक मेकळी सुवात मेळना. स्क्रॅपाची वाहनां खास करून दुचाक्यो सगळे कडेन पातळिल्ल्यो दिश्टी पडटात. कायदो मोडप्यांक पुलीस तालाव दितात, पूण स्वता मात कायदो पाळिनात असो लोक आरोप करपाक लागल्यात. बऱ्याच तेंपासावन कळमेत पडिल्ली ही वाहनां हांगाच्यान काडून स्क्रॅप यार्डांत व्हरून उडोवची अशें लोकांचें म्हणणें. पळयात हे विशींचो खाशेलो रिपोर्ट. आमगेले सावथ गोवा हे हेडक्वॉर्टर्स म्हणटा ते आमगेले मेन पुलीस स्टेशन. हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार जे आमचे पुलीस आहात तेच नो पार्किंगाक आपली गाडी पार्क करता. जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? आतां लोकांक इतले तालांव पडटा आनी ते तालांव भरपाक फायन भरपाक पुलीस स्टेशन आयल्यार पार्किंग ना. आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा कितले जे सरावंड इंटरनल भितर आमगे पुलीस स्टेशना भितर कितली एरिया आहा आनी तातूंत इतले मॅस करून दवरला. ते सगळे जे स्क्रॅप गाडयो जे मोटरसायकल इतली आहा ते सगळे तर काडले जाल्यार लोकांक बरें पार्किंग मेळटलें. हांगा पार्किंग प्लेस आहा. हांगा पयलें जाल्यार कोणें येवन पळोवया भितर पळोवया सरावंडींग इतलो प्लेस आहा आनी इतले जे एक्सिडेंट मायग्रंटाच्यो गाडयो इतले पडिल्ले आहा. आनी कितलेच एक काडून एक खंय स्क्रॅपा दवरा आनी हो प्लेस बरो हें करून डेवलप करून बरें पार्किंग जाता. हांगा आमकां पार्किंग ना म्हणपाक जायना. पार्किंग आहा जितले गाडी आहा तितले पार्किंग आसा.
पूण फक्त सिस्टम ना तेका. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. अंदूच्या कार्निवालाक पणजे शेनवारा 2 मार्चाक सुरवात जातली. आयतारा 3 मार्चाक मडगांवां, 4 तारखेक वास्को, फोंड्यां आनी कुडचड्यां, जाल्यार 5 तारखेक म्हापशें, मोरजी, शिरोड्यां कार्निवालाचे फ्लोट दिश्टी पडटले. हे खेपे कार्निवालाचे थीम सॉंग वेगळे तरेन डिझायन केला. ऐकात. अनुच्या कार्निवालाचे थीम सॉंग कंपोज अरेंज करून गायला मुकेश घाटवळान. ताका सांगात दिला क्विनी फर्नांडिसान. पणजे 2 मार्चाक जातले सुवाळ्याक झांबियाचो पर्यटन मंत्री आपल्या सहकार्या सयत हजर रावतलो. अनुच्या कार्निवालाचेर इनामां आनी वेवस्थे खातीरचो खर्च धरून सरकार वट्ट 1,63,40,00,000 रुपया खर्च करतले. ही कार्निवाल परेड 2 तारखेक पणजे चालू जातली. मागीर 3 मार्च मडगांव आसतलो, 4 मार्च वास्को आसतलो, तशेंच 4 मार्च परत फोंडा आसतलो, 4 मार्च तसोच कुडचोरेम आसतलो, 5 मार्च म्हापसा, 5 मार्च तसोच मोरजी आनी 5 मार्च शिरोडा. किंग मोमोचो जे आसतलो तो आख्या संदेश दितलो की गोंय हे 4 दीस आनंदान मजेन गोंयकारपण गाजोवपाचें. हांव मागता सगळ्या मिडिया कडेन, सगळ्या गोंयकारा कडेन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक तुमचे आवडीचो चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.